Test. On na? Ha? कृपा कर देवा तुझा आशीर्वाद आमचेर पडून दे. थँक्स. A29, page 15, Sorvesporacha Mondiran, A29. A29, Sorvesporacha Mondiran, page 15. Sorvesporacha Mondiran, anondan bitor soruya. Diso vaitso amchi borbitso, noveki trotson kavuya. Soram chetale ektai korun, sontos anulas soruya. Goshin morun amchi kalsa, nevak wodvik moima, nirong darituya. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. भयणीनो आनी भावनो, माय मोगाचो येवकार दिता तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी 1 तारीख जानेवारीची आनी भाग्यवंत मारये देवाचे मातयेची दोबाजीक परब आमी समरमता. आमी जाणो की देव आमचे सोबे आपल्या पुता सोबे आयलो. पूण कसो आयलो? एके अस्तुरेच्या जिवितांतल्यान
तर सगल्यो अस्तोऱ्यो पवित्र जालेल्यो आसात. तर तुमी जाणूंक जाय की जशे भाशेन सायबीण मायन देवाक आपलें सगळें जिवीत समर्पिलें आनी देवाची येवजणे प्रमाणे तिणेन आपलें जिवीत सारलें, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, तेच भाशेन प्रत्येक अस्तोरी देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता आनी आपल्या भुरग्यांक जशे भाशेन देवान आमचो परामर्श केल्लो आसा ते भाशेन ती कोत्तात. तो तुमकां सगळ्यांक सायबीण माय उदेशी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां भरपूर देणेनी भरूं. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. खूब फाटी आमी म्हणा हितून एकामेकाक बरें दाखोवंक ना, आमचे मांयक आमी बरें करूंक ना, ओ सायबीण मांयचे म्हणा हितून मदत घेवंक ना, आदार घेवंक ना, जाल्यार ह्या सगळ्या पातकां पासत आमी देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें सगळीं जाणां हात जोडया. काळजान थावन आतां आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4. Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Shanti Tacha Isha, so sorry, so
मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके ओस्तोरेक तिचे आंकवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय सांग तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले हे देवळ ते आवयचे देणे ओळखून आमी समेस जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखी वोत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. लोक गोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुर्वेस्पोरान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतांदवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी ताका म्हणटल्यात, सुर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सुर्वेस्पोर आपल्या मुखामोलाचो पोरजोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सुर्वेस्पोर आपलें मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाची पुतांदवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय, निती प्रमाणे करताय पोरजांची म्हणसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयांतला पडूं. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. बागीबोन पावलून गालासियेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. समोर्ती काल जल्मलो आनी समोर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हूण तोच दायजीय केला. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B10 श्लोक 7. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora.
प्रेमाची गोशी पाठांती ती सुभागी soy salves para 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळोक गवळ्यांक मेळ्ळी बाळकाक पळोवन ताचे विशीं ताका सांगलोलें ताचे सोत ताका घुमून आयलें आनी गवळ्यांनी ताका सांगली तितली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळून सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले बाळकाची सुनत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत सोमोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता आमी घरा त्योर्स जालो म्हणटोच शापायचें आमी आयकोताले तो आमकां पवित्र पुस्तकांतली म्हणल्यार तूं जीं मनशां आसात तांचे विशीं तो आमकां सांगतालो ओ सांता भक्तांचें जिवीत आनी एक दीस ताणें आमकां आपल्या जिवितांत कितें घडलें तें सांगलें हांव भुरगो आसलोलो आनी एक धाकटलो पेटो आमचे कडेन आसलोलो बरो सगल्यांक तो आवडीचो आसलोलो आनी शेजाऱ्या पर्यंत ताका बरें कोत्ताली पूण शेजारी एकलो ताका जळटालो ताका काडून उडोवंक सोदतालो खूब पाटी ताणें विश घालून कितें तरी उडयल्लें पूण शापाय भुरगो आसतना ताका अशें गमलें की हें ताणें उडयलां तें सारकें नासत तें बरें न्ही म्हणून आनी तो त्या पेट्याक सांगतालो अशें तूं खायनाका पूण पेटो कितें म्हूण कोत्तलो तो जाणो की तो विस्वास दवरता सगल्यांचेर आनी तो कितें दिलें म्हणटा तें खाता एक दीस अशें जालें की ताणें तें विश खालें आनी तो मेलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो म्हाका एकदम दूख दिसलें कित्याक कितलो हांव त्या पेट्याक सांगतालो अरे बाबा तुका कोण तो मारूंक सोदता तूं ताचें खायनाका पूण ताणें तेंच केलें आनी मागीर तो मातसो खंतीभरीत जालो आनी म्हणूंक लागलो जाणें आमी सगळीं तेच भाशेन आमी जाणो की कोण ना कोण आमचेर आड आसता पूण आमी कितें कोत्ता सगळ्यांचेर विस्वास दवरता आनी केन्नाय जीं कोण आमकां वायट कोत्तात तांचीच आमी जात दवरता आमकां कितलीं तर शिडकायलीं जाल्यार आमी समजना आनी मागीर आमकांच आमी वायटान घालून आमचें जिवीत मागीर म्हणल्यार तूं बरे भाशेन आमकां जिवंक जायना आनी तो म्हणूंक लागलो आमकां कितलें तर देवान पर्यान आपल्या उतरांतल्यान सांगलें जाल्यार खूब पाटी आमी तें शिंतीदान दवरिना आनी त्या प्रमाणे आमी जिवीत आमचें सारिना इतल्यान म्हणसर तो मागीर थोडी दुकां गळोवंक लागलो मागीर आमी चिंतूंक पडल्या
कित्याक लागून हें ताणें आमकां सांगलें? पळयात, देवानूय आमचो हेच भाशेन मोग केलेलो आसा. पयले सुवातेर ताणें आमकां एकदम बरी घडोवन हाडलेली आसा. प्रत्येक जाणां आमी युनीक, आमचे सारको आनी कोणूच ना. पूण हें आमी आजून मानून घेवंक ना खूब जाणांनी. हांव एक युनीक मनीस आनी म्हजो देव मोग कोत्ता आनी देव म्हजें सगळें आसा, हें आमी आजून मानून घेवंक ना. देव थंयसर आहा म्हणटा, पूण देव म्हजें सगळें आसा आनी देवान म्हाका आपणायलेलो आसा हें आमी मानिनात. आनीकूय देवान कितें केलें? पयले सुवातेर मातयेची आमकां ताणें घडोवन हाडली, आपलो सुस्कार घातलो आनी आमकां जिवी केली. ही जिवी मनशां कितें करूंक जाय? ताणें देवाक वळखूंक जाय, देवाचो मोग अणभवूंक जाय आनी देवा सारकी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. हें जाणो आमी, हें आमी म्हणून हितून दुसऱ्या कडेन मागता, दुसरी देवा सारकी इतली परफेक्ट जावंक जाय म्हणून. पूण आमीच दुसऱ्यांक ते भाशेन देवाचें रूप दाखयना आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. म्हणून मागीर कितें जालें? इतले पातकान आमी बुडोवन गेल्या की आमकां जशें देवाची येवजणे प्रमाणे जिवंक जाय ते भाशेन जिवंक जालें ना. आनी दुसरें वाचपाक आमकां सांगता, देवान कितें केलें? एक मिलाक तेन्ना घडलेली ताणें सुस्कारांतल्यान आमकां जिवी केली. एक आवय आमकां ह्या संवसारांत हाडटा आनी पोटांतूच आसतना सुस्कार देव त्या भुरग्याच्या जिवितांत घालता आनी हो सुस्कार मायेचो आनी बाळाचो एक जाता. आनी हे भाशेन हें भुरगें आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देवाच्या रुपान, देवाच्या आसण्यांत घडोवन येता. पूण कितें जालें? देवान एके वस्तूरीक घडोवन हाडली, जशे भाशेन सगळ्या जाणांक घडोवन हाडटा, पूण ती कृपेन भरलेली. कित्याक? ताणें अशें येवजिलें की म्हज्या पुताक हांव एका कुसव्यांत जल्म दितलो. कित्याक लागून? ताणें आमचे सारकें जावन आमकां वाट दाखोवंक जाय. कशे भाशेन आमी देवाचें भुरग्यांचें जिवीत जिवंक जाय पळय तें. म्हणून कितें जालें? त्या कुसव्यान ताणें एक मिलाक केली सायबीण मायेच्या. ती ताचे परस व्हड न्हय, ती ताचे परस आदी जल्मलेली न्हय. कित्याक देव सगळ्यां परस आदी आसलेलो. म्हणटच त्या कुसव्यांत आयल्या उपरांत ताणें तिचो कुसवो पवित्र केलो आनी ताणें तिका पवित्र केली. हे भाशेन हें देणें ताणें तिका दिलें आनी ती जाली देवाची माय. हे भाशेन तिका हो मान दिलो. पूण ती त्या माना खालतेपणी जियेली आनी सदांच आपल्या जिवितान हें तिणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आतां हांगसर खूब जाणां आमी चुकलेलीं आसा, आमी आमचेच बोडायेन जिवंक लागलेलीं आसा. म्हणटच हें विसरता आमी. पूण ही खालतीकाय तर आमचे मदें आसत सायबीण मायेची, जाल्यार खरेपणी ती आमकां एक नमुनो जाता. आतां पळयात ती कशे भाशेन जियेता. देवाची माय जावन ती दुसऱ्यांचो परामर्श करता. एलिझाबेथीक सिंग वेता तेन्ना भुरगो बाळ जो तिच्या कुसव्यांत आसा तो दुसऱ्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळाक एक दर्शन दिता आनी तो जो हांव उडी मारता आनी ती मागीर पवित्र आत्म्यान भरोन येता. कोण? एलिझाबेथ. म्हणत पळयात कशे भाशेन सायबीण माय दुसऱ्यांक जेजू दिवंक वेता. आतां होच बेस आमकांय दिल्लो आसा, मागीर हाचेर आमी नियाळ करुया. पूण ती मागीर कितें करता? जेजू जाल्या उपरांत जेजू बरोबर लग्नाक वेता काना गांवांत आनी थंयसर लग्नाक गेल्या उपरांत आदी फुडेंच तिका कळटा कितें उणें आहा पळय तें. ती जेजूचे कडेन विनंती करता आनी जेजू ते भाशेन मायन सांगले ते प्रमाणे करून घेता. म्हणटच पळयात ती भितरल्यान सान ताका वता
आनी आतां बायलांनूय सान विनंती कोत्ता. अशें जालें ही स्वर्गार देव बाब पळयतालो कोण स्वर्गार आयले पळय ते. थोडे जाण तशेंच आयल्या, ते थिचो लायकी नासलेले. हे कशें आयले म्हूण पेद्रुशी गेलो आनी विचारूंक लागलो, कितें केलां तुवें, सगळ्या जाणांक भितर घेतलें कितें? तो म्हणूंक लागलो, हांवें ताका भायर काडलेले, पूण ते फाटल्या दारांतल्यान तुजे आवयन ताका भितर काडले म्हूण सांगलें. सायबीण मायन हे भाशेन ताका स्वर्गार व्हेलिल्ली आसा. म्हणटच सायबीण माय कितें कोत्ता, आमचे पासत विनंती कोत्ता आनी ती मागता. आनी आमी वायटूय आसली जाल्यार जेजू सोबें ती आमकां बरेंपण दाखोवन आमचें जिवीत बदलूंक ती वावुरता. आतां आनी एक कितें पळयता आमी, सायबीण माय जेन्ना जेजू मोत्तालो ती खुसास खाली आसलेली. आनी तेन्ना जेजून कितें केलें, ती ताची माय आसलेली खरी, पूण आतां ती माय म्हणून शिस्साक दिली. शिस कोण? सगळीं जाणां आमी कशी शिस्त जाता दुसऱ्या वाचपान सांगलां. जेजू ह्या संवसारान आमचे सारकेलो जालो, पूण आमचे सारकेलो तो पातकान जिवंक ना. सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे जियेलो आनी बापायक जाय पळय ते भाशेन ताणें जिवन आमकां ताणें पातकांतली सुटका दिली. पातक म्हणजे आमी आमची वस्तुंगी कोत्ता, देवाक जाय पळय ते भाशेन करिना. आनी देवा सोबे रावन आमच्यान करूंक तें जावंक जेजून आमकां आपलें जिवीत दिलेलें आसा. आनी ताका लागून दुसरें वाचप म्हणटा, ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोबें दिलेलो आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता पळय तेन्ना आमी तर आमच्या सुस्काराक आजीर जायत जाल्यार आमी देवाकूच आजीर जावंक लागता. कित्याक थिचोर आमी देवाक अणभवता आनी देव मागीर आमचें जिवीत चलोवंक लागता. आनी जशे भाशेन सायबीण मायन म्हणलें, जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे, तेच भाशेन आमी तर तोच मनोभव धरीत जाल्यार खरेपणी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचेंय जिवीत जातलें. आनी हें बेसांव आमकां दिलेलें आसा. पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन आरोनाचें बासांव सदांच आमकां देव ह्या आशिर्वादान दवरता आनी तो आमकां शांती दिता. शांती आमकां कशी मेळटा? जेजूच्या नांवांत. जेजूचें नांव कितलें श्रेश्ठ. देव आमकां सुटका दिता म्हणून हें ताचें नांव जालेलें आसा. ताच्या नांवान तर आमी रावत जाल्यार आमच्या पातकांतली आमकां सुटका मेळटली. कशी? जितले फाटी आमी सुस्कार भायर सोडटाना जेजू 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 सुस्कार काबार जाय सो तर जेजूच्या नांवान रावत, हळू हळू आमी ताका आजीर जातले हांव, सुस्काराक आजीर जातले हांव आनी जेजूक. आनी आमची चिंतना भावना चाल आठवणी आसा पळय तितल्योय ताच्या नांवान भायर सोदतल्यो. हें भायर सुस्कार सोडलो म्हणटच भितर आहा तितलें भायर काडटा आमी न्हय. तें भायर ताचेर दवरलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता आनी आमचें पातक हा पळय तें काडून उडयता आनी आपल्या जिवितान तो आमकां अदीक आनी अदीक भरती दिता. तो भरून काडटा आनी भरून काडली की ना एक गूण म्हणजे ताचो शांती. ही शांती आमकां मेळटा. कित्याक लागून मेळटा? जेन्ना आमी पातकान जियेता तेन्ना आमी भितरल्यान उचांबोळीत आसता आनी मागीर कित्याचें कितें म्हणूंक लागता, कित्याचें कितें करूंक लागता आनी तें अदीक आमकां त्याच इफेन्नान दवरता. पूण जेन्ना आमी हें सगळें जेजू कडेन दिलें की ना तो आमकां थाऱ्यार हाडटा, शांती दिता आनी ताचे शांतीन जियेलीं की ना बाकीची सगळीं देणी तो आमकां फावो करता. हें आमकां आयच्या वाचपान सांगलेलें आसा. ताचें नांव इतलें श्रेश्ठ, ताच्या नांवान हें सगळें घडटा. पूण आमी बरे भाशेन करूंक जाय. हांव तुमकां सदांच सांगता, जेजूनूच आमकां शिकयलां त्या प्रमाणे करया. जेजू कितें करतालो? सदांच सांजेचो रातचो तो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारतालो आनी सकाळीं उठ्ठाना तेच भाशेन आमी कोत्ता. पूण आमी सारकें करिना, वद्दुफरें कोत्ता. ताका लागून सारकें करच्याक हांव कितें म्हणटा, 5 मिनट हे भाशेन हात जोडचे. कित्याक हे भाशेन हात जोडले की ना आमच्या हातांनी ताळटांनी जी शक्ती आसा ती आमकां पेकोवणी दितली, कुडीक, मनाक, आत्म्याक. आनी कितें कोत्ता? तें सगळीं एक कोत्ता. आमी काळज जावन थावन मागीर जिवंक लागता आनी आमची घोटाय सगळी वाडोवंक लागता. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा, तो आमचे भितर हो समन्वय इंटिग्रेशन हाडटा. तर हे भाशेन हात जोडले की ना सुस्कार घेता तेन्ना
फकत ताका आजीर जावया. जेजू म्हजे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता, पांयाची बोटां आसा थिचो तान तकले मेरेन. जशे भाशेन आमी एका आणयेंत उदक घातलें म्हणटच तें भरोन येता, तेच भाशेन जेजू आमचें सोबें भरोन येता आनी सगलें आमच्या हातींतलें जेजू सोबें आसा. ताच्या नांवान तें सगलें भायर काडलें की ना तें नितळ जाता. नितळ जालें की ना तो आमकां आपल्या सुस्कारान पोत्तून सगल्या आपल्या देणांनी बोत्ता आनी हे भाशेन तो आमची सगळीं पातकां काडून उडयता आनी ताचें बरेंपण आमचें सोबें बोत्ता आनी आमी कुरपेन भरोन येता. आनी कुरपेन भरलीं की ना सोंपेपणी मागीर आमच्यान सगल्यो वस्तू करूंक जाता. कितें करूंक जाता? पयले सुवातेर रातची हे भाशेन न्हिदलीं की ना आख्खी रातभर तो आमचें सोबें वावुरता. आमी न्हिदयत आसा पूण तो आमचें सोबें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटा. सकाळीं ताचें सोबें आमी उठ्ठा. 5 मिनट हे भाशेन ताचे बरोबर चाललें की ना मागीर आमी जशे भाशेन एक मोबायल चार्ज जाता न्हय त्यो बॅटरी तेच भाशेन जेजून आमी चार्ज जाता. आनी कितें जातलें मागीर आमी दुसऱ्यांक आजीर जातले हांव. जशे भाशेन सायबीण माय दुसऱ्यांक आजीर आसलेली हीच कृपा ती आमचे पासत मागून घेता आनी आमी आमच्या भोंवतणच्या मनशांक आजीर जाता. कितें म्हणटात तीं, कितें कोत्तात तीं, कशे भाशेन जियेतात तीं, तांचो मनोभव कितें आहा हें सगळें आमकां समजोंक लागता. समजणीची मनशां जावंक लागता. ही कृपा देवाची आमचे सोबें आसता आनी ताका लागून आमी तांकां तांच्या पातकान पडचें ना पूण तांकां आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें ताचो पवित्र आत्मो सुचयतलो आनी त्या प्रमाणे केलें म्हणटच आमकां आनी दुसऱ्यांक जेजूची शांती आमी दिवंक लागतले हांव. समजणी आमी हाडटले हांव आनी तांकां उखलून दवरतले हांव. कित्याक ती पातकान आसा तांचे पासत म्हजें जिवीत हांवें दिवंक जाय. कोण दिता? जेजू दिता. कोणेन आमकां शिकयलां? सायबीण मायन. हे भाशेन ती आमकां ह्या वर्साच्या सुरवातेक आमचे पासत मागता. तर आमी सदांच त्या मागण्यांक पूर्णपणे आजीर जालीं तर ती आमकां सुटयता. हाका लागून आमी सगल्यांनी त्यो करूंकूच जाय आनी बरोबर तर आमी करीत जाल्यार अदीक बरें जातलें. पूण केन्ना कितें जाता सगळीं जाणां घरा आसना. एक टायम फिक्स करचो. त्या टायमार तुमी मागणें करूंक जाय. आतां ती हांगसर ना ती कांय नजो. तूं स्टार्ट कर मागणें त्या वेळार तांकांय आजीर दवर आनी तांचे पासत माग. हांव गॅरंटी दितां तांकांय ती कृपा मेळटली आनी त्या गोराब्यांत जेजूचें आसप आसतलें. सायबीण मांची म्हण तूं विनंती आनी तुमची प्रगती जायत वतली. वायटांतली तुमकां निवाडटली. सायबीण मायन सांगलां आमकां ते भाशेन आमी सदांच मागण्यांत रावया. तें तर जायना जाल्यार दुसऱ्यांनी चलता भोंवतना जेजूच्या एकवटान रावतात न्हय भायर सुस्कार सोडटना नमान मरे म्हणपाची आनी पळयात ती आमकां मदत करतली जेजू सोबें रावच्याक आनी जेजू सारकीं जावच्याक. हें आमी सगळें आयकलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो एकूच मिनट आतां आमचे हात जोडया, उंठेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी भरोन येता. ताका आजीर जावया. ताचें बरेंपण आमचे सोबें भरोन आयलेलें आसा. हेंच बरेंपण आनी आमचे भितर आसा तें बरेंपण आनी वायटपण आसा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर सोडया. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. भितरल्या भितर हे भाशेन म्हणीत रावया. पूण सुस्कार भितर घेतना कांय म्हणचें न्हय. शांतीन आमी जेजू सोबें भरोन येवया आनी सगल्या सुस्कारान पोत्तून भायर आमची चिंतनां, भावना, आठवणी, सगले अणभव जेजूच्या एकवटान दवरून ते भायर काडया. आनी गॅरंटी 5 मिनटांनी आमी सारकीं शांत जातल्या. तो आमचें सोबें ताच्या नांवान शांती हाडटलो, सुटका दितलो. आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातल्या आनी फुडलीं पावलां मारूंक तो आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान बोत्तलो. जाणवायेन आमी फुडलीं पावलां मारूंक लागतले. जेजू ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय. जशे भाशेन सायबीण मायन तुका पत्करलो तेच भाशेन आमी तुका पत्करून तुका आमी सगळ्यांक आजीर करतल्या आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी चालींतल्यान.
सगळीं आमी आतां उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारया. काळजान थावन त्या उतरांक आमी हाजीर जावन म्हणया. सोतमानतां देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावा भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादाची आमकां निबेल गरज. ताच्या आशिर्वादा विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक दिसा दिसपट्टी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाकाणेची पोरसां घडोवन हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोंता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करणा पोरमोणे देवाक बोजूंक सगळें सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोंता तुका. आमचे घराबे दिनवासनेची मंदिरां जावं आवय बापूय भुरग्यां मोदें उपकारी मन ओदीक वाडूंक आनी आख्खो घराबो देवाच्या मोगाचो आनी कोशे पोरमोणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोंता तुका. ही पेस्त पिडा बेगीच सोंपूं आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर, नर्सी आनी भलायकी वावराडी हांचेर भरपूर पडूं म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोंता तुका. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत हाडात आनी देवा फुडें मांडात. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोंता तुका. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी सगळीं जाणां आमी आतां सायबीण मांय कडेन मागून म्हणया.
नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आता आमी भेटवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळ्यांच जेजूक समोर पुया. C35 तुझ देण्यान फावो जालो पेज 43 C35. तुझ देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिलो मनशाच्या वावरान केलो मेटोयता तुका हुनो वाकानी तुका बापा दी आमकां जिवा हुनो वाकानी तुका बापा दी आमकां जिवा हुनो तुझ देण्यान फावो जालो दाखवालीन पिलून दिलो मनशाच्या वावरान केलो मेटोयता तुका सोरो वाकानी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवोन वाकानी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवोन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी ही देणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सोरपोदेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देवाचे मातयेची दोल बाजीक परोब आमी संतोशान समोर उमता तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोफे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्वकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सर्व वळखो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुज्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन जेजू सायबीण मायेच्या कुसव्यान जल्मलो, तो आमच्याय जिवितांत जल्मता प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी सुस्कार घेता तेन्ना. आनिकूय जेन्ना आमी कोमयाव घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता. जेवण जावन आमचे सवें तो एक जाता. ह्या एकपणांत आमी सगळीं जाणां जियेता तें सदांच आमच्या मनांत हाडया आनी प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका हाजीर जावया. आनी ह्या वेळार सगळी आमची मागणी आसा तितली जाचे पासून आमी मागोंक हांगसर आयिल्लीं आसा आनी जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. जी आमची भयणी भाव सीक आसा तांकां हॉस्पिटलान मदत जाय, मागण्याची गरज आसा. हांकां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूच्या एकवटांत ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा,
सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवजकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D41 तुजे भायर मोज्या देवा. पेज 70 D41. Shanti na moja odmia.
जेसू आमच्या काळजांत आसा म्हणटूच आमी दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूच्या एकवटान आमी आसां, पूण आतां जेजू ह्या उंड्या रुपान आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आमकां गोठाय दिवंक आयला, आमकां सुटका दिवंक आयला आनी आमकां ताची शांती बळ सगळें बरेंपण फावो करूंक आयला. आनी जशे भाशेन सायबान वा घेवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समर्पून ताचो खरो वांगडी जालो, त्याच प्रमाणे आमी जेजूच्या एकवटान रावन ताका आमी आजीर करुया आमच्या घराब्यांत, आमच्या सगळ्या संबंदांनी आनी आमच्या वावरांत. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत सदांक वार मारये, तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणां संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसुगत बसात. सगळे जे आमचे पाद्री, जेजुईट पाद्री ह्या घरांत जियेतात तितल्यांच्याय नांवान आनी जे आमचे बरोबर हांगसर वावुरतात तांच्या नांवान तुमकां सगळे जाणांक नव्या वर्साची परबी. अ हॅपी न्यू इयर टू ईच वन ऑफ यू. ते भायर हांव दिनवासूंक सोदतां सगळ्या आमच्या तेंको दितेल्यांक. पयले सुवातेर फाबियोला आनी ताच्या गोरब्याक, ती सदांच हांगसर गायन करून सेवा धर्मांत आमकां तेंको दितात. आतां वाचपां ही फिरगोज न्हय, पूण तुमी सगळ्या गोंयांतलीं हांगसर तुमचें नांव दिवन बरे भाशेन वाचतात. कित्याक तुमचें नांव दिलें कितें मागीर आमी तुमकां रोखडेंच तें वाचप धाडटा. घरा तुमी प्रॅक्टीस करतात आनी हांगसर येवन खरेपणी देवाचें उतर परगडटात. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सअप मॅसेज धाडात. नांव हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेवंक सोदतात पळय ती. 9623639257. आयताराची मिसां आनी आयजूय आतां हेर मिसां 2 आसतलीं, 9:15 आनी 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन. आयताराची मिसां तेच भाशेन 7, 8, 9:15, 10:15. 10:15 मीस सदांच इंग्लीश भाशेन. तुमी आमचो नंबर जाणत, पूण तुमकां परतून आठवण करून दिता. ह्या नंबराचेर तुमचें नांव, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेवंक सोदतात तें बरोवन तो धाडशात. सोंपेपणी आमी तुमकां कन्फर्मेशन धाडटले. कॉल करशात जाल्यार केन्नाय हांगसर रेंज मेळना. तुमी मातशी फ्रस्ट्रेट जातात. तुमचो आवाज तुमकां येता पूण हांगसर येना म्हणटच अशें जाता. ताका लागून वॉट्सअप मॅसेज तुमी धाडात. 9075212942. हें सगळें तुमी देकोर केलेलें जाणो, पूण मातशें दवरात मनांत.
कित्याक तें आमकां बऱ्याक पडटा. आमची मिसां सगळीं आमी म्हणून तूं टॅलिकास्ट करता, म्हणजे वॉट्सॅपाचेर मेवतात ओ युट्यूबाचेर मेळटा. तर आमच्या फादरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा, फादर लिंडसे आनी यांग बाकीचीं आमकां मदत करतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मिडियाक एप्रिलान सान ती आमकां मदत करीत आसा, तांचे इक्विपमेंट आमी खूब वापरता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉलंटियर्सांक कितले ते तोकस घेतात. आनी तुमी आतां म्हाका थोड्या जाणांनी म्हणलां म्हाकाय वॉलंटियर जावंक जाय. हे भशेन आमच्यान हांगसर सेवा करूंक जाता. तुमकां आमी केन्नाय आपयतल्या आमकां मदत जाय पळय तेन्ना, आनी तुमी वॉलंटियरींग केलें म्हणटच आमी ह्या सगळ्या लोकांची सेवा करतल्या. आमकां शिस्तीन तांकां हाडूंक जाय. म्हाका तरी सगळीं जाणां जोम्यांनी आयिल्लीं चोम्यांनी आयिल्लीं नाका, येतात आनी कांयचे कांय शिस्तींत आयलीं की ना. नोयनाच्या दिसांनी हांवें केल्लें तें सगळीं जाणां शिस्तींत येतालीं, पूण ताका बॅरिकेड्स जाय. आतां आमचे कडेन बॅरिकेड्स ना, त्या बॅरिकेडी पासून आमी वावुरतल्या. तातूंत आमकां सगळें थाऱ्यार येता, बरे भशेन माणसुकीन भितर येतात आनी भायर वतात, आनी कांय वायट जायना. बेश्टीच हांगसर जेणे तेणें भोंवना, पूण माणसुकीन येतात आनी अणभव घेवन वतात. हें वर्स आनी फुडलें वर्स आमकां जेजुटांक एकदम म्हत्वाचें. फुडल्या वर्सा 2022 सायबाक 400 वर्सां बोत्ता ताच्या सांतपणाक, आनी ह्या वर्सा आमचो भगवन सांत इनास आसा ताचें परिवर्तन जालें, ताकाय ती 500 वर्सां बोत्तात. तर आमी देवाक आर्गां दिवया तांचे पासत, आनी हे वर्स आमी तुमकां खूब तांचे विशयी सांगतले. आतां उबी रावन आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं, आनी ह्या सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो बोरमासो सुदारूं, आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमचीं कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं, आनी सासणाचें जिवीत तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पोदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवान तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं जाणां आमी आतां भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणें म्हणया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता, आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे विनोतीन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता, आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आदले वरोस सोरून गेलें. W1 पेज 261.